नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। टॅक्सीच्या धंद्यात भायले टॅक्सीवाले घुसले म्हूण गोयच्या टॅक्सीवाल्यांचेर संकट। एके वटेन रशियन, दुसरे वटेन कॉल सर्व्हिस टॅक्सीवाले, बिझनेस काबार म्हूण गोंयकार टॅक्सीवाले संपार। लोकसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी ह्या सप्तकांत खंयच्याय खिणाक सरकारी अधिकारी मंत्री लागले वेंचणूक आचारसंहितेचे तयारेक। टेंडरा बुनियादी फातर उक्तावणांक नेट। सरकाराचे टॅक्साचे गणित ओनूय गडबडला। कमर्शियल टॅक्स टार्गेटा परस 30% फाटी, फकत 4-5% वाढ। मुख्यमंत्री म्हणटा परिस्थिती बरी ना, पातिशेरूय ना। मुख्यमंत्री परिकार विरोधक आणि मीडिया दोगांचेरूय कोत्र। अभ्यास नासतना विरोधक बडबडटात। मीडिया दिता पब्लिसिटी, परिकाराक आंदोलकांचे कोत ना। बीजेपी दोनूय सीट काडटा। काणकोणचे कोळसिल्ले बिल्डिंगेचे केशीन मुख्याधिकारी प्रशांत शिरोडकार, कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसाय 14 दिसांची न्यायालयीन कादय, मात बिल्डर अजूनय फरारी। आणि बादे स्पोर्ट्स क्लबाचे ऑल गोवा क्रिकेट सर्तीन ऑक्सफोर्ड मरीन जैतिवंत, वास्को उपवस्थात। खबर विस्तारान। गोयच्या टॅक्सीच्या धंद्यान सध्या भायल्यो मोठ्यो लॉबी आणि प्रायव्हेट एजन्सी घुसल्यात म्हूण टॅक्सीवाल्यांचेर संकट आयला। सोमारा फातोडेर सावन सगळे टॅक्सीवाले संपार गेले। उत्तरेन दर्यादेग वाठारांत ट्युरिस्टांक बरेच त्रास जाले। गोंयांत ओला कॅब चलता, त्या शिवाय गो टॅक्सी, मेघा ट्रॅव्हल्स आणि जीटी ट्रॅव्हल्स परमिटाक रावल्यात। रशियनांनी टॅक्सी सुरू केल्यात। येरादारी खातें म्हणटा कायदेशीर बिझनेस करतल्याक सरकार आडावंक शकना। टॅक्सीवाले म्हणटात असले एजन्सींनी गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचे पोट चलपाक शकना। गोयचे टॅक्सीवाले संपार गेल्यात। टॅक्सीच्या धंद्यात भायल्यो टॅक्सीवाल्यो एजन्सी घुसल्यात म्हूण गोयच्या टॅक्सीवाल्यांचेर कलकल आयला। एके वाटेन रशियन, दुसरे वाटेन कॉल सर्व्हिस दिवपी टॅक्सीवाले बिझनेसात देवंक लागिल्ल्यान गोंयकार टॅक्सीवाले तिडकल्यात। सरकाराचे कांयच नियंत्रण ना। सरकारूच गोयचो टॅक्सी बिझनेस काबार करपाक उठला म्हूण टॅक्सीवाल्यांचो आर्ग्युमेंट। पर्यटन मंत्र्या सावन मुख्यमंत्र्या मेरेन प्रश्न व्हरून जालो। सरकार कांयच उपाय काडिना म्हूण निमणे सोमारा फातोडे सावन टॅक्सीवाले संपार गेले। धव्यो आनी हळडुळ्यो काळ्यो दोनूय टॅक्सीवाले संपार गेल्यात। तर आमकां प्रॉमिस केल्लें सरकारान की तुमकां ह्या 20 दिसां भितर तुमचें सोल्युशन काडटा। बीजेपी सरकारान सीएमान सांगलेलें आनी आमचे 13 तारखे, 16 तारखे, 19 तारखे, 22 तारखे अशे 5 मिटिंगे थारायल्ल्यो। पूण पयलीच मिटींग 13 तारखेची जावंक ना। आमी 5 थंय गेले जाल्यार त्याच मिटिंगूच नासली। आनी त्याच दिसा 13 तारखेर आनी एक कंपनी जी ट्युरिस्ट सर्वीस दिता मेट्रोपॉलिटन सिटीन, तेचें नांव ओला कॅब सर्वीस, ती थंय इंट्रोड्यूस जाली मॅरियट हॉटेला कडच्यान। आनी ही मॅरियट हॉटेल कडच्यान चालू जाल्ली ओलाची सर्वीस, हेच्या एगेन्स्ट आमी सगळे टॅक्सीकार गोंयचे आज एकवट जाल्ले आहा। जर हेचें सोल्युशन कांय काडना आनी ताका तर बंद करिना जाल्यार आमी एक दिसाचो बंद दवरतले पूर्ण गोवा। टॅक्सीवाल्यांच्या संपाक लागून ट्युरिस्टांचे मात बरेच हाल जाले। ट्युरिस्टांक बस स्टँडांचेर ताटकळत रावचे पडले। टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न सुटलो ना जाल्यार कार्निवला दिसा सगळ्यो टॅक्सी पणजी हाडून कार्निवल बंद उडोवपाची शिटकावणी टॅक्सीवाल्यांनी दिल्या। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। लोकसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी ह्या सप्तकांत खंयच्याय खिणाक येवं येता। सरकारी सुत्रां सांगता ते कोतान घडये 1-2 दिसांत गोंय सरकारान वेंचणूक आचारसंहितेची सगळी तयारी केल्या। फाटले कांय दीस अधिकारी आनी मंत्री फकत टेंडरां काडप, बुनियादी फातर बसोवप आनी उक्तावणांक पेटल्यात। आचारसंहिते उपरांत ते करपाक मेळचें ना। एप्रील मायांत मेळून 7 टप्प्यांनी वेंचणुक्यो जातल्यो। मुख्यमंत्री परिकार म्हणटा 1,500 कोटींची कामां आसात। सगळ्या राज्यांचे मुखेल सचिव, पुलीस मुखेली आणि मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांची एक बसका बिरेस्तारात दिल्लीत जाली। वेंचणूक आयोगान आपयल्ल्या ह्या बसकेत लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारीचो आढावो घेतलो। एप्रील आणि मे म्हयन्यात 7 पावण्यार ही वेंचणूक जातली असो अदमास आसा। वेंचणूक तारखेची घोशणा जातकीर आचारसंहिता लागू जातली। त्या खातीर राजकीय फुडारी आणि प्रशासन अधिकारी वेंचणुकेची घोशणा केन्ना जातात ते पळयत आसात। खंयच्या वेळार ही घोशणा जावं येता। आचारसंहिता लागू जावचे पयलीं गरजेच्या कामांची टेंडरां काडपाची तयारी सरकारान चलयल्या। सुमार 1,500 कोटींची टेंडरां काडपाचें काम चालू आसा अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगले। ऑर्डर्स ज्यो दिल्या त्यो साधारण ऑलरेडी 400-500 कोटीच्यो ऑर्डर्स दिल्या। अनेक म्हाका 100-1 कोटीची ऑर्डर एकाद्रे फाल्यां पर्यंत मेकळी जाय।
पण ऑर्डर समजा दिली ना म्हणून व्हडले जग बुडोवन मे म्हयन्यान दितले तातूंत कित्याक प्रोसेस चालू आहा ती जवळ 1,500 कोटीची प्रोसेस चालू आहा. प्रोसेस म्हणजे इन पायपलायन ऑर्डर दिल्ली कामां 700-800 कोटीची आसतली. ताज्या नंतर उरली समजा जाल्यार इलेक्शन जावन जातली. सगळे मेळून 800 कोटीची कामां फाल्यां पर्यंत ऑर्डर दिवन मेकळी जातली. हे कामां सुरू आसली. वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन लाडली लक्ष्मी आणि गृह आधार येवजणे खाला कोणाकूच नव्यान आर्थीक मजत मंजूर करचे ना अशें भुरग्यां आनी बायलां कल्याण खात्यान कळयलां. मात ह्या येवजणे खातीर अर्ज घेवपाचें काम चालूच उरतलें. सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेंचणुके खातीर प्रशिक्षण दिवपाचें काम सोमारच्यान चालू जातलें अशी माहिती थळाव्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मतदान यंत्रांची तपासणी करपाचें पयल्या पावण्यावेलें काम ह्या आदींच जालां. नव्या मतदारांची नांवां मतदान वळेरेंत घालपाचें काम चालू आसा. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी सुशांत पळ. सरकाराचे टॅक्साचें गणित ओनूय जाग्यार पडना. चालू अर्थीक वर्सा पयल्या 9 म्हयन्यांत कमर्शियल टॅक्साची येणावळ टार्गेटा परस 30% फाटी पडल्या. कमर्शियल टॅक्साची येणावळ फकत 4% वाड दाखयता. सरकारान टार्गेट दवरला 33%. परिस्थिती अशीच उरल्यार मार्चान अर्थीक वर्स सोंपता म्हळ्यार कमर्शियल टॅक्स टार्गेटाक 500 कोटी उणे पडटलो. मुख्यमंत्री म्हणटा परिस्थिती बरी म्हणपा सारकी ना पूण पातीशेरूय ना. पळयात सरकाराच्या तिजोरेचो पंचनामो. मायनिंग बंदीचो परिणाम व्यावसायिक कर येणावळीचेर ओनूय थेट दिसता. सरकार ताकीभायर 500 कोटी मायज टार्गेट दवरता हो अदमास प्रुडंटान मार्चांतले बजेट पंचनाम्यांतच केल्लो. टॅक्साची येणावळ तेच दिशेन चल्ल्या. सरकारान जवळ सगळे नवे कर प्रस्ताव एप्रिलांतच चालीक लायिल्ले. मात येणावळीची परिस्थिती सुदारिल्ली दिसना. एप्रिल ते डिसेंबर हे 9 महिन्यांतले सेंट्रल सेल्स टॅक्स, वॅट, एंट्री, एंटरटेनमेंट आणि लक्झरी टॅक्स मिळून व्यावसायिक कर येणावळीचे आकडे प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. कमर्शियल टॅक्स फक्त 66 कोटी म्हळ्यार 4% वाढला. सरकारान बजेटात व्यावसायिक कराचे 33% वाढीचो अदमास केला. मात फाटले 9 महिन्याची परिस्थिती पळयल्यार व्यावसायिक करांतलो एकूय कर 33% वाढ दाखयना. CST धरून वॅट फक्त 3% वाढला. लक्झरी टॅक्स 60% पडला. एंट्री टॅक्स 27 कोटी वाढ दाखयता. एंटरटेनमेंट टॅक्स 12 कोटी. खरो जो वाढूंक जाय आशिल्लो तो महत्वाचो वॅट फक्त 3% वाढला. आता सरकारान थारायल्ले व्यावसायिक कराचे वर्सुकी टार्गेटीची परिस्थिती पळयात. 2675 कोटीचे व्यावसायिक कर येणावळीचे टार्गेट दवरला. पोरू परस वट्ट 33% मायज. पोरू कमर्शियल टॅक्स 2013 कोटी जायिल्ले. सध्याची 4% वाढ फुडले 2-3 महिन्यात पॉझिटिव्ह 8% पावली तरी सरकाराक व्यावसायिक कराची वर्सुकी मोग गाठपाक 500 कोटी उणे पडटले. मायनिंगेचो अर्थव्यवस्थेचेर 20% नेगेटिव्ह परिणाम आसूनय सरकारान GDPचे 12% वाढीचो अदमास केला. अर्थव्यवस्था सध्या सुधारपाची सोडून उलटे दिशेन वता. तातूंत ई पावणेर काडिल्ले मिनावयले रॉयल्टींतल्यान हे वर्सा सरकाराक 300 कोटी जोडपाची आशा दिसता. तितलीच थाकाय. पोरू लीज रिन्युवलांतल्यान सरकारान 300 कोटी जोडिल्ले. पोरू डंपांच्या प्लॉटांचे कन्वर्जन फीचर साधारण 300 कोटी आयल्यात तितलेच. मुख्यमंत्री म्हणटा परिस्थिती सामकी बरी म्हणपा सारकी ना पूण पातीशिरूय ना. म्हजें फायनान्शियल पोजिशन इज रिजनेबली ओके. आय एम नॉट सेईंग आय एम व्हेरी रीच बट हांव उपाशी पडना माती. कमर्शियल टॅक्स कलेक्शन पोरू पेक्षा सद्या म्हाका दिसता 7% बी सुबेज आहा एप्रोक्सिमेटली. हय, बिटवीन 5 to 7% मोर. I don't think we will be having much of a deficit. उनी व्यावसायिक कराचे गणित 500 कोटींनी हालता. प्रुडंटान हो अदमास मार्चातच केल्लो. मायनिंगेचे सुप्रीम कोर्टात कांयच धड ना. ताका लागून सरकार लीज रिन्युवल, डंप कन्वर्जन, ई पावणी सारकिले गजालींतल्यान हाडटा ती येणावळ वेळ मारून व्हरपाची. आयज आसा फाल्यां ना. उनू खंयचे खात्याचो प्लान आनी खर्चाक कितली कातर लायल्या ते फुडले बजेटातच कळपाचे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काणकोणचे कोसरिल्ले बिल्डिंगेचे केशीन पालिकेचो आदलो मुख्याधिकारी प्रशांत शिरोडकार आनी कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसायाक मडगांवच्या सत्र न्यायालयान 14 दिसांची न्यायालयीन कादय दिल्या. हे केशीन बिल्डर प्रदीप बिरिंग आनी जगदीप सहगल देश सोडून पळ्यात. तांची प्रॉपर्टी जप्त करपाची प्रक्रिया पुलिसांनी सुरू केल्या. ते शिवाय निलंबीत पालिका अभियंतो अशांक नायक गांवकारूय फरारी आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.